नमस्कार. आम्ही मालपे आसात आणि कालच एक व्हिडिओ केल्लो आणि हांगा जे उदक भरला ते प्रवीण आल्लेकरान आमकां हांगा पेवपाक आणि आमी आंबोले वचपाची गरज ना. हांगा स्विमींग पूल जाल्लेले आहा, पेंवन घेवचे अशें प्रवीणाक दिसता. प्रवीण पेडण्यान आसा काय दुबय यात्रेर गेला जाल्यार खबर ना. आणि पयलीं तो धांवतालो काय आतां दिसत ना पेडण्यान खंय. आणि ते जे उदक व्हांवता ते हांगा लोकांचे कशे हाल जाल्यात ते पळोवं शकता तुमी. दुसरो आपूण विकास विकास करपी बाबू आजगांवकर म्हणपी आयज विकास जाल्यार हो पेडण्यान आमकां दिसता कसलो विकास तो. हांगा स्विमींग पुलां केल्लेली आहा आनी उत्तम पार्सेकर आसा हो नालायक मनीस. आयज तो सांगता की हांगा येवन बियाणी दिता ते हांगा येवन ते रोडार येवन पळोवचे की कितें कशें आमच्या पेडण्याचे हाल केल्या तेणी ते. आनी ह्या हायवेक कितले जाणांचो जीव गेल्लेलो आसा. थँक्यू. जी परिस्थिती आहे आमच्या फाटल्यान तुम्ही दाखयल्या ही जी परिस्थिती जर पळयली तर माझं पहिली आमदाराचेर हे आसात. पूण म्हाका एक सांगा PWD हे PWD पयली लागता. PWD हे म्हाका सांग ऑफिसानूच बसून रावप काय फिल्डार येवप काय. आणि म्हाका एक आयज अशें सांगांचें दिसता हे कोणी पेडणेकारांनीच भोगाप हे वर्साच्या वर्सा इल्ल्या वर्सा ही कितें परिस्थिती सामान्य जनते ज्या रोडान फिरता तेंची ही जर आयज अशी परिस्थिती जाली तर गोवा स्वयंपूर्ण आणि आत्मनिर्भर हेचे हे एक ज्वलंत उदाहरण आहा. कितें हे म्हाका सांग काय म्हणून हे येतात. आणि म्हाका सांग हय इल्लो गेल्लो जो हय आमदार जावंक सोदता तो म्हाका अशें दिसता हे हय म्हाका दिसता तांकां जे काय आपोल बी चिकू दिसता त्या फळांक लागून हे हय जमा जातात. हे तांकां दिसना ना. हे आयज हेका स्वरूप जे इल्लें आसा ते म्हाका जाल्यार अशें दिसता हांव डेली थंड पाणी न्हांवपी हय न्हांवन घरा वचपाचो आनी कांय करपाचें ना. हे म्हाका दिसता जर हेंच्यांनी ऑफिसांत बी PWD न बसता तुम्ही फिल्डार येवन हे पळयात, डोळे उगडे करून पळयात हय काय लोकांचे हाल जाता, लोक कशे ट्रॅव्हल करता. म्हाका दिसता कोण तरी हय दगावतले किंवा एक्सिडंट जावन हे हेतून मरतले तेव्हा म्हाका दिसता ते येतले आणि मोठी एक बातमी तयार जातली हय अशें अशें घडलां म्हणून. तेव्हा येवप काय हेंच्यांनी मे महिन्या पयलीं वास्तवीक हे काम सुरू जावंक जाय. हे कोणी आमी सांगा प्रत्येक फावटी. आणि अशें जेन्ना आमी इश्यू करतात तेन्ना ते सांगतात प्रसिद्धीक वयता म्हणून. आमकां प्रसिद्धीची गरज ना. आमकां प्रसिद्धीची गरज ना. आमकां सगळे लोक वळखतात आणि आमी एक प्रामाणीक मनीस म्हणून लोक जाणात आणि आमी हे प्रामाणीकपणान तेंचे नजरेक हाडून दवरता. जर तांकां दिसता आणि हे वायट दिसता तेणी हे विदीन 24 आवर्सान येवन हेचो विचार करचो आणि हेची जी काय ही घटना आहा तेचेर जे कितें आसा ते करून लोकांक हेचो व्यवस्थीत हे करून दिवचो. देव बरें करूं. पावस सुरू जाला. गेल्या 2 दिसां पयलीं थंयसर येयल्ले आनी आमी नजरेक हाडून दिलेले कितें एक विकासाची गंगा हायवेची सकयल देंवता ती सुद्दां पेडण्या हितूर वयता सिटीन वयता. कशी वयता खंयचे सायडीच्यान हे म्हाका दिसता व्हिडियोन ऑलरेडी केलेले आसा. आणि जी गंगा व्हांवता ती हयसर साचलेली आसा. जशें स्विमींग पूल जशें म्हज्या एका मित्रान सांगलें हो स्विमींग पूल आहा ह्योच तो विकास पयलींचे आमदार आसले जे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आसले तो ह्योच विकास काय. जेन्ना ह्यो पूल बांदलो तेन्ना वयल्यान जें उदक येता तें देंवोवपा साठी एक पायपलायन घालपाचो विचारच येवंक ना. खंय तो मनीस जो आतां व्हडली व्हडली वल्गना करता तेन्ना ते ह्या विकासात तेणी पायपलायन घालून वेवस्थीत पाणी कित्याक सोडूंक ना. आयज हेच्यामुळे ज्यो आयज परिस्थिती आसा ते लायनीसून जेन्ना वयता तेन्ना मोटरसायकलीचेर ते एकदम धबधबो कसो पाणी पडटा तसोच इवन 4 व्हिलराचेर येता सडनली मनीस फुडें दिसना. सो एक्सिडंट जावपाचे चान्सेस खूब आसतात. हांवें पयर तांकां तुमच्या माध्यमांतर्फे एक सांगलेलें की प्लीज ते कितें पायपलायन घाला पण ते घेयनात. खरें म्हणजे ह्यो आमचो जो विकास आसा आनी जशें सांगपा सारकें म्हणजे आमी खंय तरी क्वेश्चन मार्काक रावलेले आसात. म्हाका दिसता आयज PWD स्पेशली इमिजिएटली लक्ष घालचें पडटलें आनी जें पाणी व्हांवता वयल्या रस्त्यान हायवेसून सकयल तशें थंयसर जें पाणी साचलां तेचो निस्तारा करपाची गरज आसा. जर एखाद्या 1-2 दिसां भितर केन्ना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवन बसचें पडटलें आनी हयसर आमकां पेंवचें पडटलें. आमी आसात सध्या मालपे राष्ट्रीय महामार्ग 66 हांगासर
आणि हांगासर आमी पळयता की व्हडा प्रमाणात जो आमच्या मालप्या उड्डाण पूल आसा त्या उड्डाण पुला वयल्यान कितले उदक पडत आसा आणि हे उदक जे आपले सर्वीस रस्त्यांतल्यान दुचाकी वाहन चालक वयतात तांकां भरपूर त्रास जातात. तेच भाशेन ह्या रस्त्याचेरय व्हडा प्रमाणात उदक साठवल्लें आसा. उदकाक वचपाचो मार्ग जे सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी आसा तांच्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे हे उदक अशें साठवता आणि वाहनां चलयतना बरोच त्रास जाता. सरकारान हाचेर बेगोबेग उपाय येवजण करची. हो पयलोच पावस आसा आणि व्हडा प्रमाणात पावस लागपाची शक्यताय आसा आणि जर पावस लागलो जाल्यार ज्या पद्दतीने राष्ट्रीय महामार्गाचेर पुराय उदक येता ते उदक सगळे रस्त्या वयल्यान लोकांच्या घरांनी दुकानांनी वचपाचो अदीक चान्स मेळटलो. सरकारान बेगोबेग हाचेर उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. तुम्ही पळयतात GNH.